नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गांधीनगरात वायब्रंट गुजरात संवसारीक संमेलनाचे केलें उक्तावण. भारत संवसाराक स्थिरताय दिवंक शकता हे हेर देशाक पटला, प्रधानमंत्र्यांचे मत. राज्य सरकारान गोंयच्या दोन्ही जिल्लो हॉस्पिटलांत अतिदक्षता विभाग स्थापन करपाचे थारायला. दोतोराची आनी परिचारिकांची भरती करपाचे चल्ल्यात यत्न. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मडगांवां रवींद्र भवनात बुलबुल आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचें केलें उक्तावण. भुरग्यांच्या ज्ञानात भर घालपा खातीर ह्या महोत्सवाचें केलां आयोजन. मुखेलमंत्री. पर्पल फेस्टाच्या अंतर्गत मिरामारच्या क्लब टेनिस दी गास्पर डायस हांगासर दृष्टिहीन तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय टेनिस सर्त जाली सुरू. ह्या सर्तीत 19 खेळगडे जाल्यात वांटेकार. आणि पणजे हांगासर सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टा अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजित केल्ल्या राज्य आयुक्त अधिवेशनाचें उक्तावण जालें. भारताचे आदले मुखेल न्यायाधीश यू ललित हांच्या हस्तुकीं. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गांधीनगरात वायब्रंट गुजरात संवसारीक संमेलनाचें उक्तावण केलें. संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, मुजाबिरचे अध्यक्ष फिलिप न्यूसी आणि तिमोरचे लेस्टचे अध्यक्ष होसे रामूस हॉर्ता, झेक रिपब्लिकचे प्रधानमंत्री पीटर फियाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातले हेर मानेचे ह्या परिषदेत वांटेकार जाले. खेरीज भारतातल्या नामनेच्या उद्योगपतींनी ह्या संमेलनात वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की हालींच भारतान स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय केल्यात. फुडली 25 वर्सां हो भारता खातीर अमृत काल आसा. भारत आणि UAE हांच्या मदीं खुबश्यो कबलाती जाल्यो आणि हाचो फायदो उद्देगीक मळार भारताक जातलो. काम कर रहा है. जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है. वन वर्ल्ड वन फॅमिली वन फ्युचर ह्या तत्वाचेर वावर करपाक संवसारा खातीर गरजेचे आसा. संवसाराच्या समृद्धी खातीर सतत यत्न करीत आसात. भारत संवसाराक स्थिरताय दिवंक शकता हे हेर देशाक पटला, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है. आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है. आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है. रिलायन्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुपाचे गौतम अडानी, सुझुकी मोटर्स कॉर्पोरेशनचे तोशिहारो सुझुकी हांची लेगीत ह्या वेळार उलोवपां जाली. योर मिशन इज दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short
of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat. In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. राज्य सरकारान दिव्यांगा खातीर उपकरणां फुकट दिवपाचें थारायलां. ही उपकरणां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आशिल्ल्या दिव्यांग केंद्रांतल्यान वितरायतले. हाचे खातीर दिव्यांगांनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलाचे आनी जिल्लो हॉस्पिटलाची प्रमाणपत्रां सादर करपाची गरज आसा. तशेंच राज्य सरकारान गोंयच्या दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांत अतिदक्षता विभाग स्थापन करपाचें थारायलां आनी त्या खातीर दोतोरांची आनी परिचारिकांची भरती करपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. फायनल रिहॅब सेंटर मातृशाळेच्या सेंटरात बांबोळे आसा. थंयसर गोंयांतले पयले फायनल रिहॅब सेंटरांनी सुरवात केले आणि दुसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जे म्हणजे एलेन्को कंपनीच्या बरोबर आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीची सुरवात केली. गोंयकारांक हाच्या फुडें कसलोच इक्विपमेंट जो दिव्यांग भाव भयणीक लागता, परमनंट लागता किंवा टेम्पररी लागता, तो विकत घेवपाची गरज ना. गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या केंद्रात डॉक्टराची सर्टिफिकेट घेवपाची आणि त्या सेंटरात वचपाचें आयदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतले किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान त्यांनी सर्टिफिकेट घेवपाची आपल्या हाची गरज आसा. आज इनॉग्रेशन केल्या उपरांत सेरेब्रल पाल्सी अशे भुरगे जे आसतात म्हणजे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर त्या भुरग्यांक जवळपास 6 जाणांक चॅक्स दिले आमी आणि त्याच बरोबर रिहॅब सेंटरात जवळपास 8 ते 10 जाणांक पांय दिवपाचें काम आज सकाळी केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांताक्रूज हांगासर स्पायनल कॉर्ड पुनर्वसन केंद्राचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार थंयचे आमदार रोडॉल्फ फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की मनशाक विकलांगता केन्ना येवपाक शकता ते खातीर अशा पुनर्वसन केंद्राची चड गरज आसा. डिसेबिलिटी केन्ना जावप हे कोणीच ठरवना, केन्नाय जावपाक शकता. एनी एक्सिडेंटल इंजरी कॅन हॅपन द डिसेबिलिटी, बट ताका परत एकदां म्हणजे आमी सगळ्यांनी ताका मदत करप, आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करप आणि कोणाक जावंक शकता हे बी कोणाच्यान सांगून नजो. बट त्यो फॅसिलिटीज एखाद्या राज्यात अवेलेबल आसप ही गरजेची गजाल आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाचे वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू आसात. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमी म्हणटा कॉम्पिटिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान एक्झिबिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान अशा पद्दतीचे रिहॅब सेंटर सुरवात करता, दुसरे वाटेंतल्यान एक्सपर्ट म्हणजे ट्रेन करता कोच आनी हांकां, एके वाटेंतल्यान डिसेबिलिटीचेर डिस्कशन्स जाता, ताजेर फुडल्यो आमी पॉलिसी डिसिजन ठरपा खातीर म्हणजे वी सपोज टू बी गिव्ड टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, टू द स्टेट गव्हर्मेंट जी पॉलिसी डिसिजन नॅशनल लेवलाचेर जावपाक जाय तेजे वर्कशॉप, तेजे सेमिनार आज गोंयांत जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांव रवींद्र भवनात बुलबुल आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास नायक तुयेकार, आर्ले आमदार दामू नायक, मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी मडगांवचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर हाजीर आशिल्ले. राज्य सरकारान सांखळे स्टेप लॅब स्थापन केला, ताका लागून विद्यार्थ्यांक नवीन तंत्रगिन्यानाची म्हायती मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भुरग्यांच्या ज्ञानात भर घालपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां आनी हो महोत्सव दर वर्सा मडगांव रवींद्र भवनात आयोजीत करतले अशें मुखार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें.
ह्या फिल्मांतल्यान सुद्दां तुमकां सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात इनोवेटिव्ह टेक्नॉलॉजी इंजिनियरिंग हे शिकपाक मेळटले आणि ती क्रिएटिविटी आणि क्युरेटिव्ह हे सगळ्यांनी शिकपाची गरज आसा. प्रत्येक फिल्म आमकां नवीन शिकयता. फिल्म इज नॉट ओनली द एंटरटेनमेंट बट फिल्माच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हणटा फिल्म इज अ करियर बट फक्त फिल्म हे करियर न्ही. फिल्मांतल्यान आनी कितलेशेच शिकोन नवीन करियर आमकां सगळ्या जाणांक करपाक मेळटा ते शिकपाची गरज आसा. थोड्या दिसा भितर गोवन ओन कोंकणी फिल्म फेस्टिवलूय बी करपाचें आसा जेणे करून कोंकणी ही लँग्वेज ही पुराय जगाचेर पावची. ताज्या खातीर कोंकणी फिल्म फेस्टिवल सुद्दां करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 खातीर परबी भेटयल्या आनी हाच्या खातीर आमी प्रधानमंत्र्यांची उपकारी आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशात म्हळां. हो सगळ्या गोंयच्या लोकांचो भोवमान आसा. आमचें सरकार एकवटीतपणान विकसीत भारत 2047 सपन पुराय करपा खातीर वावुरता अशें तांणी मुखार बरयलां. पर्पल फेस्टाच्या अंतर्गत मिरामारच्या क्लब टेनिस द गास्पर्डायस हांगासर दृष्टीहीन तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय टेनिस सर्त सुरू जाल्या. ह्या सर्तींत 19 खेळगडे वांटेकार जाल्यात, जातूंत 9 खेळगडे पुरायपणान दृष्टीहीन आसात जाल्यार उरिल्ले 10 खेळगडे मातशे तांकां पळोवपाक मेळटा. महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांतल्यान खेळगडे ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्यात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपलें मत ह्या वेळार उक्तायलें. Amazing to see how lawn tennis can be played, and it has been played by the blind people, and it is interesting to see how do they judge the movement of ball and how do they hit. Is it really worth, of course it is really worth seeing this game, and International Purple Festival provides a platform for the sportsmen, for the education, for the social cause, for their economic activities, for their talent exhibitions, for assistive technology exhibitions, for all the innovative technologies. International Purple खेळगड्यांनी लेगीत ह्या वेळार आपली मतां उक्तायली. The person with disability requires to empower them life in social, economic, sports and education. खेळगड्यांनी लेगीत ह्या वेळार आपली मतां उक्तायली. The games are played in a different way, but this is the only game you can see the blind person is hitting the ball while it is traveling in the air, not on the ground. So it requires lot of skill, lot of practice, and you can see they are following the ball by the sound of it, just like a bat, right? Bats follow with their sound, so it's very challenging, but it requires lot of practice, and that's why you have very few players in India who are playing this. But we need to do more, we need to scale up, and hopefully Purple Fest will give us that platform to make spread awareness about this game. Lawn tennis started in India September 2016 at one of the railway stations in Mumbai, because I introduced it. I got these balls, and these are very unique Japanese balls which are manufactured only in Japan. So I introduced it, and slowly my players have got some experience, exposure. They started liking. So International Purple Fest is an amazing, amazing gathering for various stakeholders to be presented in one location and to showcase the skills and the development about assistive technologies, inclusivity, and altogether a lot of things are happening. So that is something amazing happening in Goa now. This is something make a lot of impact in the society in the future, as it is conveying a lot of messages to the society, as well as internationally also it is conveying a lot of message to other countries that we are driving this inclusion in different aspects. So sports is one of the aspects. There are many other aspects, including assistive technologies and sensitization, awareness. All these things are part of couple. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पणजेत सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टा अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजीत केल्ल्या राज्य आयुक्त अधिवेशनाचें उक्तावण आयज भारताचे आदले मुखेल न्यायाधीश यू ललित हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. न्यायाधीश यू ललित हांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन उक्तावण केलें. ह्या अधिवेशनाक देशभरातल्या विविध राज्याचे दिव्यांग आयुक्त उपस्थित आशिल्ले. न्यायाधीश ललित हांणी आपल्या उलोवपांत पर्पल फेस्टाचें कौतुक केलें. This festival assumes greater significance, greater importance. This is for the first time that there would be dialogue amongst all the stakeholders. The stakeholders would not be divorced from reality. They would be those persons who have interaction with these problems which occur day to day. There are participants also, so therefore that gives you the additional dimension. And this is a festival, to my mind, is a brilliant idea. And I congratulate the organizers for having this kind of festival. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या फेस्टाच्या आयोजनाचो नियाळ घेतलो आणि प्रतिसादा खातीर समाधान उक्तायलें. आमचे कडेन डिफरंट आमच्या प्रदेशांतल्यान जे स्टेट कमिशनर्स फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आयिल्ले आसात तांचे खातीर एक कन्वेन्शन्स दवरले आसात टू डिस्कस एंड डिबेट एंड फॉर्मुलेट or recommend the best of the policies, best of the practices, आणि कायद्याच्या दृष्टीन to make enact the recommendation to enact the laws and acts. आमी हांगा गोंयान भितर कितें कितें करता तें रेप्लिकेट दुसरे कडेन जावपाक जाय. दुसरे कडच्यान ज्यो पॉलिसीज आसा दुसऱ्या स्टेटीचे अलावन्सीस आसा जावं बाकीचे दिव्यांग जना खातीर कितें आसा तें आमी एडॉप्ट करपाक जाय. दिस इज अ एक्सचेंज ऑफ the best of the policies, best of the practices, best of the laws, acts, ते आम्ही शेअर करून करपाक जाय. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याक हाजीर रावपाचें आमंत्रण काँग्रेसीन न्हयकारलें. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी हांच्या सयत हेर मुखेल फुडारी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावचे नात अशें काँग्रेस पक्षान उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. काँग्रेस पक्षा सयत बऱ्याच विरोधी पक्षांनी राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां. महाराष्ट्रात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हांणी आयज खूप काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्या शिंदे गटाच्या आमदार अयोग्यता प्रकरणाचेर निकाल दिलो. तांणी दिल्ल्या निकाला प्रमाण शिंदे गटाचो शिवसेना पक्ष वेंचणूक आयोगान मान्यताय दिल्लो पक्ष आसा तेन्ना आपूण वेंचणूक आयोगाच्या वाटेन निकाल दिला. एकनाथ शिंदे हांकां काडून उडोवपाचो अधिकार उद्धव ठाकरे हांकां ना. भोवमत ज्यांच्या वाटेन आसता त्याच आधाराचेर पक्ष कोणाचो हाचेर विचार जाता. पक्ष मुखेलीचें मत म्हळ्यार पक्षाचें मत आसपाक शकना अशें तांणी निकालाचें वाचन करतना सांगलें. आनी त्या खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हे ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया खेळा मळार. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हांच्या बायलां क्रिकेट खेळान ऑस्ट्रेलियान भारता आडची तिसरी T20 खेळामाळ 2-1 अशा प्रकारान जिखली. ऑस्ट्रेलियान कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. भारतान पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांत 6 गडे वगडावन 147 धांवड्यो केल्ल्यो. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडांत इलिसा हिली आणि बेन मुनी हांच्यांनी अनुक्रमी 55 आणि 52 धांवड्यो काडिल्ल्यान ही मोख 3 गडे वगडावन तांणी जिखली. ऑस्ट्रेलिया पंगडान 18.4 षटकांत 149 धांवड्यो काडून भारताचेर जैत जोडले. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पण जे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गांधीनगरात वायब्रंट गुजरात संवसारीक संमेलनाचें केलें उक्तावण. भारत संवसाराक स्थिरताय दिवंक शकता हें हेर देशाक पटलां, प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. राज्य सरकारान गोंयच्या दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांत अतिदक्षता विभाग स्थापन करपाचें थारायलां. दोतोरांची आनी परिचारकांची भरती करपाचे चल्ल्यात यत्न.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मडगांव रवींद्र भवनात बुलबुल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे केले उक्तावण। भुरग्यांच्या ज्ञानात भर घालपा खातीर ह्या महोत्सवाचे जाला आयोजन। मुखेलमंत्री पर्पल फेस्टाच्या अंतर्गत मिरामारच्या क्लब टेनिस डे कास्पर डायस हांगासर दृष्टिहीन तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय टेनिस सर्त जाली सुरू। ह्या सर्तीत 19 खेळगडे जाल्यात वांटेकार। पणजे सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टा अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजित केल्ल्या राज्य आयुक्त अधिवेशनाचे जालें उक्तावण। भारताचे आदले मुखेल न्यायाधीश यू ललित हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण। आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।